मडगांवां रिंग रोडा लागीं झाडां ट्रीम करतना बेकायदेशीररित्या झाडां कापपाच्या प्रकाराचेर कांय समाज वावुरप्यांनी आक्षेप घेतलो। झरीना दकुन्ना किम मिरांडा कायड्रॉन मादेरा हांणी ह्या झाडां कापपाच्या प्रकाराचो खर निशेध केलो। म्हाका खूब खंत दिसता, म्हाका ते वापरपाक नाका। एक उतर म्हणल्यार एकूच उतर आहा, हे ट्री माफिया टेररिस्ट हांणी तांचे अशे हल्लो केल्लो आसा की म्हाका ट्रिमींग कोणच खंयच्याय अर्थान म्हणपाक शकना। हे दी व्हडली 2 फीट हायट गज सायज काण कापप म्हणल्यार हे ट्रिमींग न्ही, इज सरेआम मर्डर। दीस इज अन्याय, हे खून झाडांचो, हे आपारा करप न्ही, हे खून। आणि हे ते मशिनरी घेवन येता, ताबडतोब उखलून व्हरता। म्हणजे ट्री माफिया, टिंबर माफिया एंड आमचे शासन इतले आसा भयंकर लाचार जाल्ले आसा। ही झाडां जावपाक 50-60 वर्सां गेली आणि तांकां कापपाक 100 वरां सुद्दां वचूना। आमी ते तक्रार दिता आणि पुलीस येता म्हणल्यार 3-4 झाडां गेली आणि दादागिरी चल्ल्या। What is this nonsense which is happening here? And we are talking about climate change, we are talking about feeling so hot. This government is all double standards. And if anybody should be doing this, they should be supervising it. No forest department, no PWD, no police, nobody is supervising anything. No accountability whatsoever here. And that too they are doing it in the afternoon. This work was, I came here, it was 4:30 in the evening. So 4:30 they have started this work maybe at 1 o'clock or 12 o'clock. And on a Sunday. Whichever officer is there who is supposed to oversee this operation was not present and has to be sacked. This is my demand from the government, from the administration of Goa. Has to be done. This has to set an example for the rest that you cannot sit at home because it's a Sunday and anything can happen here. चोरा मशीन तुम्ही संडे कोताय काम, चोर आहे ते संडे काम कोताय। अख्खे सुमान बरो आहा तुका, कित्याक केलें ना तुवें? फकत आयतार मेळटा तुका, कित्याक कितें दिसलो तुका? सगळे आमचे गोंयकार आहे ते सुसेगाद घेतले, सिएस्ता घेतले आनी घराको बसतले म्हणून तूं चोरां भाशेन येयला हिंगा कातोरपाक? ताबडतोब हे मनशाक कोण इन्चार्ज आहा न्ही तेका नॉट सस्पेंड, सॅक करचो गव्हर्नमेंट जॉबांतल्यान।